नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार गोंय बोर्डच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। रियल इस्टेटी खातीर जुवारी कंपनीची जमीन विकपाक दिवचे ना परवानगी। आमदार विजय सरदेसाईन विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान दिली जाप। राज्यात तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार आसा सुरू। स्थापन केल्ले समितीन अहवाल दिले उपरांत आखतले शीम। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें आश्वासन। न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणा विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ। गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर विकल्यात केंद्र सरकाराक, विरोधकांचो आरोप। वीस कलमी वसाहती अंतर्गत अनियमित बांदकामां नियमित करपाचो विधानसभेत थाराव। आमदारांनी काडिल्ले 20 कलमी वसाहतींतल्या कुफुसांक लागून कायद्यांत बदल करपाचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन। केरळांतल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो पावलो 320चेर। 200 जाण बेपत्ता, शेकड्यांनी लोक जखमी। अजूनय पावसाचो नेट कायम। केरळांतल्या 11 जिल्ल्यांतल्यो शाळा बंद। आनी उसगांव घरा कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत बुडून 7 भुरग्यांक दुर्दैवी मरण। फोंड्या पुलिशेन केलो पंचनामो। आता खबरो विस्तारान। रियल इस्टेटी खातीर जुवारीची जमीन विकपाक सरकार परवानगी दिवचे ना ह्या प्रकाराची सखोल चौकशी करतलो म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें। रियल इस्टेटीच्या उद्देशान जुवारी जमनीची विक्री करपाक सरकार दितले काय असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाई हांणी केल्लो। ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। फुडलो ताणें सांगलें रिफ्लेक्ट जायना, कित्याक तें आपूण कशें तें पळयतात रिफ्लेक्ट जातलें म्हणटकर आमकां गरीब बारीक लोक गोंयच्या बारीक लोकांची स्कीम जी केल्या तातूंत आमकां शर्मा जयसिंगानी ही सगळीं नांवां आमकां दिसतलीं आनी आमचो सरकार ताजेर पूर्णपणान कांयच तांकां कांय कसलो प्रॉब्लेम ना। आतां दुसरो स्पिकर सर प्रश्न म्हजो अशें धरया की जुवारी आग्रो कॅमिकलान चिंतलें की आपली बाबा धंदो बिंदो बरो जायना, कित्याक ते आतां डायरेक्टली हें बी कितें एफ्लुएंट आहा तें हातून वेल्सांव सोडटात, नुस्तें बी पॉयजन करून काबार करतात। सो तांणी चिंतलें हो धंदो आमचो फर्टिलायझराचो बरो चलना, आमी धंदो बंद करतात, प्लॉट करून विकता म्हणून, कित्याक ती CRZ एरिया ऑल सी व्यू स्पिकर सर दॅट इज बेटर दॅन द गल्फ ऑफ गोवा, दॅट वील बी द पेनिन्सुला ऑफ गोवा। स्पिकर सर अशें जर जालें जाल्यार तुमी ही एरिया प्लॉट करून विकपाक अलाव करतले? जुवारी आग्रो कॅमिकलान फॅक्टरी बंद केली, मोडली आनी सगळे प्लॉट करून विकले तर जाल्यार तूं अलाव करतलो? स्पीकर सर आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजूनय येवंक ना। एज फार एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना। ओके, आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आनी ताणें जे सांगलां आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावस सांगता आमी कॅन्सल करता। राज्यात तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार सुरू आसा। ह्या खातीर खास समिती स्थापन केल्या। समितीन दिल्ले अहवाला उपरांत शीम आखतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें। राज्यात तिसरो जिल्लो करपा संदर्भात खासगी थाराव आमदार गणेश गांवकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो। उपरांत हेरांनी हो थाराव उखलून धरलो। To carve out a third district in the state of Goa, comprising of Savardai, Ponda, Sakali, Valpai, Priod, Shiroda, Madkai constituencies, with headquarters at Ponda, so that the people of this area do not have to face hardships to visit Panjim or Margaon, which is quite a distance, and the public at large face a lot of inconvenience. Constitution of third district is already under active consideration of the government, and in order to work out the modalities to examine the pros and cons of establishing a new district, the government has already, by an order dated 19/11/2023, constituted a committee under the chairmanship of the Chief Secretary. The committee is directed to assess the need for the creation of a third district in Goa, assess whether it will lead to the development and welfare of the people in general and backward talukas in particular. The committee is also directed to suggest the boundaries of the district after considering the various aspects such as population, economics, status, availability of infrastructure and public opinion. Backward तालुका फोंडा कसो backward म्हाका खबर ना,
बॅकवर्ड म्हटल्यार आमचे जे सांगेचे तेज्या भागातलो भाग आमचे केपें हे आनी तुमचे थोडो भाग हो बॅकवर्ड. सो तालुका जावपाक जाय जो ST डॉमिनेटेड एरिया आसा ते तालुका जावपाक जाय स्पीकर सर. बॅकवर्ड शब्द तेणें बरें वापरलो आमच्या मिनिस्टरान. पूण बॅकवर्ड म्हटल्यार कितें फोंड्या तालुका जर फोंड्या जर बॅकवर्ड म्हटलें जाल्यार आमी सुपर बॅकवर्ड म्हणून पडटले आमचे तालुका थोडे आसा ते. सो हांव रिक्वेस्ट करता सुपर बॅकवर्ड एरियाचे तूं मातशें कन्सिडर करचें. कोण सांगे केपें धारबांदोडा हे जे तालुके आमचे आहात हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक मागासलेले ना. आमी तशें म्हणटा ते सुविधा वायज तेंच्या पर्यंत जितक्या मोठ्या प्रमाणात पावोंक जाय आसल्यो तश्यो पणजे फोंड्या म्हापसांग आसा तश्यो तेंच्या पर्यंत सगळ्यो सुविधा ना. थंयसरूय एखादें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं शकता. फाल्यां सकाळी थंयसर तुजी केप्याची कॉलेज आहे तेजे कुडचडेचें हॉस्पिटल हें आनीक अपग्रेड करपाक जाय आमकां. त्या खातीर तेजो सर्वे सुरू आसा. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स म्हणजे लोकांक सगळ्यो आमी जेका अंत्योदय म्हणटा समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सगळ्यांक जर पावतले आसत जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावचें पडटा. आतां फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचो विचार एलओपीन मांडलो आमी. तोय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें जातलें कितें केल्या उपरांत हाजो सगळें सुरू आसा. सरकारी ऑफीस हे भाड्याच्या जागेन आनी उरूंक जायना. तालुका लेवलाचेर आसूं काय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसूं. आनी ताकाच लागून ही सगळी आपल्या ओन हितूर येत जाल्यार भाड्याचेच पयशे उरतात तो म्हणटा तशें. कारण हे स्टाफूय व्हडलो लागचो ना. आसा तो स्टाफ वरी शेफल लागतलो. बट एनी हांव फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें आसतलें हाजेरूय डिस्कशन जातलें. ताज्या उपरांत ताजें सजेशन येयल्या उपरांत आमी डेफिनेटली थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो विचार जो आसा पळय न्ही सरकाराचो सुरू आसा. ताजेर एकंदर एक कमिटी अपॉयंट केला. ती आपलो स्टडी करून रिपोर्टी सबमीट करतले आनी इन लॉंग रन आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट खंयचे बाउंड्री वायज कसो करचो हाजेर आमी डिसिजन घेता. सो दॅट मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे विथड्रॉ करता. गोंय सरकारान राज्यातल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले. हे विशीं पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी दिल्ले जापेक तांच्यांनी हरकत घेतली. 2010 वर्सा काँग्रेस सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर विरोध केल्लो. ते उपरांत आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर परवानगी दिली असो आरोप आमदार कार्लोस फेरेरा आनी हेर विरोधी आमदारांनी केलो. Question was very specific. The reasons for initially rejecting and subsequently accepting the proposal received from the central government regarding the national rivers. And here, the Honourable Minister might have not noticed when this reply has come. It's very dodgy, and the dodgy reason is this. It says in 2013 proposal was studied and state government was under apprehension that central government may interfere with the state affairs and may take all powers under central ministry, and the proposal was initially not considered. And then they say under 246 of the constitution article that is because it's nationalization on rivers and therefore you are bound. I agree. Now just see this, I agree with the views of my predecessor at page 35N. Then that is in the year 2011 when the then union government was biased towards the state. With change in government in May 2014 at the center, the attitude of the central government towards states has changed due to federalism type of governance being followed, whereby central government share of the state has increased and the powers also decentralized. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government. प्रश्न विचारा. Now, mache vasta, then I'll put the question. Chale, and ek sentence vasta. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government, I agree for the proposal at X or 3 page and the same is approved. And minister says, just signs it, and secretary says, government views may be communicated accordingly. The chief minister was Parsekar. Sir, you know आमच्यो गोंयची गव्हर्मेंटाक आहले नॉट विथ द सेंटर. स्पीकर सर जेन्ना हें नॅशनलायज करपा येयल्लें गोवान केरळान कंपेर केलें तें लिस्ट येयल्लें केरळान आपले 10 न्हंयो ते लिस्टार डिलिस्ट केल्यो कित्याक लॉक तेजेर डिपेंड आहा म्हणून. पूण आमच्या गोव्हर्मेंटान सोयी न्हंय दिल्यो कांयच एटेम्प्ट करूं ना खंयची न्हंयच काडपाकय. सो म्हगे फर्स्ट क्वेश्चन इज why did you not oppose on the same ground as Kerala where our dependence on our river is the same, and will you write to National Water Act 2016 to delist it? हे विशीं पर्यावरण मंत्री हांणी दिल्ले जापेक विरोधकांनी हरकत घेतली आनी न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा वयल्यान विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घातलो. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले. स्पीकर सर एका बेश्टो आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. टायमपास बिलकुल करिना. तूं जाय जाल्यार एमओयू दवरपाक तयार आहा. दवरता.
स्पीकर सर जाग्यार चला. आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. अरे तुमचे उत्तर ताणें दिले न्ही तुमच्या हे बघ तुम्ही जितले प्रश्न तुम्ही विचारले तुम्ही वेळ घेतलो तुम्ही अरे काय शिकूंक ना तुमकां बेश्टो भास जाला. जाय जाल्यार MOU सायन केला गव्हर्नमेंटात पयले फावटी नॅशनल बिल पास केल्या उपरांत जो MOU सायन केल्या गोवा ही एकमेव स्टेट आसा त्या स्टेटीच्या अंतर्गत असो MOU स्टार्ट करून आमी जो आसा पयले माननीय सदस्य सगळे तुम्ही जाग्यार वचून बसा तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वीज कलमी वसाहती अंतर्गत गरजूंक जागो मेळिल्ल्या लोकांच्या घरांचे नियमितीकरण करपाक कायद्यात सुदारणा करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगलें. मात विरोधी पक्षांतल्या आमदारांच्या मतदारसंघात वीज कलमी वसाहती अंतर्गत जाल्ल्या कांय कुफुसावांक आनी मागण्यांक लागून वीज कलमी वसाहतीचेर कायदेशीर सल्लो घेवन अनियमीत बांदकामाचें नियमितीकरण करपाक कायद्यात सुदारणा करपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. वीज कलमी वसाहती म्हळ्यार 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान मेळिल्ल्या जाग्यांचेर अनियमीत बांदकामां नियमीत करपा खातीर कायद्यात सुदारणा करतले अशें मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. खासगी थारावा वेळार विजय सरदेसायान हो थाराव मांडलो. मात 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान मेळिल्ले कांय जागे भायल्या भायर विकून बिगर गोंयकारांच्या नांवार जाल्ल्याचे विरेश बोरकारान सभागृहात सांगलें. ऑलरेडी 20 पॉयंट प्रोग्राम जो बरो प्रोग्राम आसा ज्या प्रोग्रामाच्या थ्रू लोकांक म्हणल्यार गरिबांक जागो मेळटा जो घरा बांदपाक मेळटा. सो ह्या प्रोग्रामा अंडर ही मिसयूज जो जाल्लो आसा आनी फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर थर्ड ओनर पासून जाल्यार स्पीकर सर आयज बिंदस जाला. आयज एकटो येता हांव एक मुद्दम एकूच नांव घेता. एक राजपूत म्हणून आसा तेणेन एक घेतलें आनी दुसऱ्याक दिलें दुसऱ्याक आनी तेणें तिसऱ्याक दिलें. आतां चवथो आतां सद्याक आसा थंय चवथो फोर्थ ओनर आसा. सो अशी समज सेल्डी आनी भितरले भितर स्पीकर सर तेंय सांगता पंचायत अशें करता भितरले भितर तांकां रायट दिता सगलो. फातर्प्या किटल 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान मेळिल्ल्या कांय प्लॉटांची सेलडीड जाल्या. ते भायर चिल्ड्रन्स पार्काक लेगीत मंजुरी मेळ्ळ्या अशें आमदार एल्टन डिकॉस्टान नजरेक हाडलें. सुराले गांवांतल्या 20 पॉयंटांतलीं बांदकामां आशिल्ल्या लोकांक नियमितीकरण नाशिल्ल्यान योग्य सुविधा मेळना म्हणून आमदार वेंझीन तांकां सुरक्षेची मागणी केली. आमदारांनी काडिल्ले हे विशय विजय सरदेसायान मांडिल्ल्या थारावाक धरून ना. सरकारान 20 पॉयंटांतल्या बांदकामाचें नियमितीकरण करपाचें थारयलां मात तरी हाचेर योग्य सल्लो घेवन 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलीं अनियमीत बांदकामां नियमीत करपा संदर्भात कायद्यात सुदारणा करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 20 पॉयंट प्रोग्राम इन विलेज पंचायत फातोर्पा किट्टल सर्वे नंबर 42 सब डिविजन 3. आतां म्हाका कळपा जाय थिंगा 20 पॉयंट प्रोग्रामाक ऑलमोस्ट मोर दॅन 30 इयर्स जाली. ही जमीन आहा ती पयलो राघोपा देसाय म्हणून तेज्या नांवार आहा. आज पासून 114 तुमगे डिपार्टमेंटा नांवार येयला ना. आतां तितूंक एक चिल्ड्रन पार्क एप्रूव केले. आतां हें मातशें एक गोरजे हाऊस ऑलमोस्ट 30-35 लाखांचे विदाउट एनी NOC एंड फ्रॉम द लिबरेशन फंड हेज्या 50 लाख दिल्याय. आमगेले सुराले गांवांत सुकुबाट म्हणून एक वार्ड आहा तितून 20 पॉयंट प्रोग्राम आहा. आनी हे सुकुबाटान स्पीकर सर ही जितलीं घरांय हीच हे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक तांकां फाव म्हूण टू गिव देम दीस बेनिफिट्स म्हणून दिल्लीं. पूण दिल्लीं तेन्ना वचोन आतां संवसार पावल हूंय आम तितू आहाय आम तांकां डे टू डे पीस ऑफ मायंड सुसेग म्हणटाय तो तांकां दिवपा पावल नाय. हे जे 20 पॉयंट प्रोग्राम गोंयभर केलो जे आहाय तांकां म्हाका स्वता एक सेक्युरिटी दिवपाची गरज आहा. क्लेनलीनेस ते एरिया क्लेनलीनेस करपाची गरज आहा. आनी पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर तो रेझोल्युशन एक आसा आनी भलतेच उलयता. ताका परत एकदा सांगता तांणी सांगल्या की ती रेग्युलरायज करप. हो म्हणटा तेची क्लिनिनेस कर तांकां टाकयो दी तांकां उदीक दी. तो सांगता तेजेर एक्शन घे. कितें तरी एकूच म्हणजे जो रेझोल्युशन आसा त्या रेझोल्युशनाचेरूच उलया. हांव रेझोल्युशनाचेरूय उलयतां. The government has already enacted the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016. For the unauthorized construction on private land, on the same grounds, the government will amend the said act by including the provision to regularize the houses where in plots have been allotted as per 20 point program. रेझोल्युशन जे आयला ते 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली घरां रेग्युलरायज करची म्हणून बाब विजय सरदेसायान मागला.
तो जे मागता विरेश बोरकार जी कोणी तरी एकट्यान दुसऱ्याक एकला तिसऱ्याक एकला तेजेर एक्शन घे आनी ती मोडून उडय म्हणटात, हो दुसरो विशय सांगता. परत तेजो विशय थंय उरलो. तो तिसरो उठलो म्हणजे आमचो वेंदी सांगता ते सगळे साफ सफाई करुया, उदीक दी तांकां, सारकें दी, हे दी ते दी, तेणी तिसरो सांगलो. आनी चवथो सांगता 20 पॉयंटान म्हणालो कोणी तरी गार्डन बांदून घेतला, तेंचेर इन्क्वायरी कर म्हणून सांगता. आतां हे सगळे विशय पळयत जाल्यार ताज्या रेजोल्युशनाक धरून ह्या तिगांचो एकट्याचोय विशय त्या रेजोल्युशनाक धरून ना. पण हांव त्या रेजोल्युशनाक धरूनच उलयता. बाबुशान सांगलें की आमी ऑलरेडी द रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड ॲक्ट 2016 हो ॲक्ट कायदो सरकारान प्रायवेट लँडान म्हणजे म्हजी लँड आसा कोणाची आपूण घर बांदता तितून हाडला. ऑन द सेम लायन गव्हर्मेंटान लँड जर कोणाक अलॉट केल्या ती 20 पॉयंटांतल्यान आसूनी किंवा कशी आसूनी जाल्यार ते ऑफिशियली ते कडेन अलॉटमेंट आसा. जेच्या कडेन लँड अलॉटमेंट आसा जेणी घर बांदलां ताचें घर रेग्युलरायज करपाक म्हणजे मागीर तो FAR बाकीचो विशय सगळो मागीर सेटबॅक आनी येते ह्या ॲक्टाच्या नुसार घालपा खातीर आमी थोडोसो ताका टायम फ्रेम वाडोवचो पडटलो. आमकां त्या ती लिगली थोडेशें स्टडी करता आनी तेज्या प्रमाणे आमी ह्या ॲक्टाकूय आमकां टायम जो आहा पळय तो दिवचो पडटलो. म्हणून ते कन्सिडर करून म्हाका दिसता हे फाटीं घेवचें आनी त्या नुसार आमी परत थोड्या दिसा भितर करता. स्पीकर सर, आय एम सॅटिस्फायड. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फाटल्या कांय दिसांसावन देशभर व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. केरळात पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो 320 पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकाई, सुरलमाला, अट्टमाला आनी नूलपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजत कार्यांत लश्कर, नौदळ, NDRF, राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कोसळून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 320 जाणांक मरण आयलां, 200 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजुनूय पावसाचो नेट कायम आसा. ताका लागून केरळांतल्या 11 जिल्ल्यांतल्यो शाळा बंद केल्यात. उसगांव कुस्मे नाणूस वाठारांत घरा कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत बुडून 2 वर्सां पिरायेच्या चल्याक दुर्दैवी मरण आयलें. मरण पाविल्ल्या चल्याचें कुटुंब मूळ झारखंडचें आसून सद्या ती कुस्मे नाणूस वाठारांत भाड्याच्या कुडींत रावताली. फोंड्या पुलिशेन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केला. काल मोठ्या प्रमाणात पावस जालो. रातच्यान काल पावस आसलेलो आनी मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक न्हंय जी आसा, वाळवंटी न्हंय जावं मांडवी न्हंय म्हण जावं दुधसागर न्हंय जावं उन्नया न्हंय, प्रत्येक न्हंय सामतोडून भरून वताल्यो आनी सगळे घरा शेजारी बी लोकांचें उदक जालें. काल अशीच एक घटना घडली की उसगांव कुस्मे नाणसा हांगा जे एक झारखंडचे कुटुंब भाड्यान रावताले आनी 2 वर्साचो भुरगो तेज्या आवयच्या हातीन आसलेलो, हाती धरून खेळटालो आनी ती मोबायलाचेर उलयताली. मोबायलाचेर उलयत केन्ना हातींतलो सुटोवन तो व्हाळान पडलो आनी बुडोन मेलो हें तिकाच खबर ना. जेन्ना मोबायलाचेर उलोवन सोंपतकीर तिणी जेन्ना भुरग्याक सोदलो आपल्याला जाल्यार भुरगो ना. भुरगो पयले व्हाळा बुडोन मेल्लो आसलो. तेजे हे घटनेचो पंचनामा जे फोंडा पुलीस आउटपोस्ट आसा उसगांव तिस्क तेंच्यांनी पंचनामा केलो आनी मृतदेह ऑस्पिसियो मडगांव धाडलेलो आसा आनी बाकीचो जो तपास आसा तो फोंडा पुलीस करता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. तारांकीत उपप्रश्न खोडला म्हणत सभाघरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आक्रमक जालो. प्रश्न म्हणपाचे आमकां अधिकार दिल्ले आसतना विचारिल्ले प्रश्न पुसून उडयला म्हणत युरीन विधानसभेत तिडक काडली. उपरांत सभापतीन मध्यस्थी करून तोडगो काडपाचें उतर दिलें. स्पीकर सर 6A हो क्वेश्चन जो मुगे आज आशिल्लो हांवें ABDCDE 5 सब क्वेश्चन विचारले. एक सब क्वेश्चन H आनी 4-5 भायर उडयले. हे केसलो कायदो स्पीकर सर? ते ट्रान्सफर जाले. जाल नथिंग. लास्ट स्पीकर सर हे BCDE कित्याक गायला मागीर कितें आपयता हिंगा स्पीकर सर? हे प्रश्न सारकी नाही जाले. स्पीकर सर हे BCDE आमचे जेन्ना आमकां तुमी अधिकार दिला सब क्वेश्चन विचारपाक एंड दे आर डिलीटिंग. मंत्र्यान ताचे आन्सर केले. आन्सर दिले BCDE. What under what rule? माननीय मुख्यमंत्री उलयतात. What under what rule you have taken it out? Why can we ask? हावजाचो टाइम वेस्ट करपाचो. टाइम वेस्ट तुमको जाय. टाइम पास कोण? पद्धतीत तो एग्रेसिव्ह हे करू वचनाका. अग्रेसिव्ह न्हू. म्हाका दिसता बाकीचे Why this is pertaining to हिंगा fraud आसा. There is a fraud. Because there is a fraud, that is why they want to hide this. 7 तारखेर आमचे कोर्टान क्वेश्चन विचारले जाल्यार मागीर बसून घेत. तू पोस्टपोन कर हे क्वेश्चन स्पीकर सर.
ताजे आन्सर ताणें केले म्हणून सांगलें न्ही. किती आन्सर दिला ABCDE म्हाका काल आन्सर मेळ्ळा फकत HBCDE डिलीट केला. कित्याक डिलीट केला? 5 सब क्वेश्चन विचारपाक अधिकार आहा. हे 5 आन्सर ABC सारखे 4 लाईन गेले. एक मंत्री आन्सर करतात. Then why was it not put? Honorable Minister, I understand your sentiments. I'm okay with it. Another question of But the sentiments. speaker, And the opposition leader. understand. I put A. ऑपोजिशन लिडर श्री इरी आलिमांव Why you are not allowing that? भविष्य हांव सुद्दां पळयतां त्या विशयाचेर. चल. कोयर व्हरपा खातीर हॉटेल आनी उद्देगांत नोंदणी केल्ल्या खाजगी कंत्राटदारांचे परवाने रद्द करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत सांगलें. ह्यान फुडें सगळ्या खाजगी कंत्राटदारांक घनकोयर वेवस्थापनांत नोंदणी करप सक्तीचें आसतलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमदार आतोन वाझाच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री उलयताले. लूट कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन ती कोर्ताली कोमदाद आसा हांयसर आमकां एक ट्रक जो गार्बेज घालता तेन्ना आमी रेड हँडेड दवरलेलो आनी हो 7 तारखेर जुलयाचे 7 तारखेर रेड हँडेड दवरलेले आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी. आमची कोर्ताली सांकवाडे केलोसी कमदाद आसा हांगासर आख्खी गार्बेज हाडून डेब्रेज हाडून सारकी भरलेली आसा. रायट हँडेड दवरलेलो आनी लास्ट टायम CM सरान सांगलेलें 19 तारखेर जे कोणाक आमी रायट हँडेड दवरता ताका आपल्यान कंप्लेन दी म्हणून. हांवें आमचे पंचायतान कोर्ताली कमदाद पंचायतान ताका पुलिशेक कंप्लेन केल्ली. हांव मागता जाता तितले बेगीन हाका परमिनेंट 1 वर्स कॅन्सील करता म्हणून सांगलें. जाता तितले बेगीन ताचे परमीट कॅन्सील करचें. स्पीकर सर एकूच मिनिट मंत्री एक मिनिट. स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न विचारलो कोणी तरी भायल्यान सगळो कचरो हाडलो आनी आपल्या ग्रामपंचायतीच्या एरियेत उडयलो. ताजी तेणी कंप्लेन दिल्या प्रमाणे आमच्या डिपार्टमेंटान गाडी सीज केली. कोर्टांतल्यान तेजी गाडी रिलीज केली. इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना पंचायत एग्री जाली दिसता प्लास्टीकचो कचरो आपूण काडटा म्हणपाक. बरोबर मिनिस्टर? एग्री जाली आसतली. बट अशा वेळार आतां जर पंचायत काडिना किंवा म्हाजें म्हणणें आसा की तशें पळोवंक वचत जाल्यार जो कचरो भायलो हाडून जो कोण उडयता जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे ताजो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय न्ही ताज्याच कडल्यान तो काडून घेवपाक जाय. येस. ताज्याच कडल्यान आनी तेज्या कडल्यान तो क्लीन करूंक जाय. हल्ला ताका फायन स्पीकर सर मेन स्पीकर सर एक म्हणजे स्पीकर सर एका ॲड करता प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर जे बेश्टे हॉटेलां कडेन फॅक्टरीं कडेन जे रजिस्टर्ड आसात पळय न्ही ते कॅन्सल करता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते सगळे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडरूच हाडटा. हांवें जे पयर सांगलां तें म्हणजे ताजें कितेंय जालें आसत जाल्यार आमी जबाबदारी घेवपाक शकता. आमी जबाबदारी घेता वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कंपल्सरी करता. आतां कोणूच तिसरो कॉन्ट्रॅक्टराक बेश्टो रजिस्टर्ड करपाक दिना. हॉटेलाकूय दिना फॅक्टरीकूय दिना अनलेस एंड अंटील ही कम्स अंडर अस वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताच्या अंडर आनी आमी जबाबदारी घेता. कृष्णा साळकर सोद तो कोणाचे काडटलो तो एक आनी कोणाचो हाडला तेकाय सोदता आनी तेकाय फायन घालता की ह्याच फुडें असले कॉन्ट्रॅक्टर तुमी रजिस्टर्ड करून घेवं नाका. सर 1 year परमीट कॅन्सील करता तेजे 1 year परमीट कॅन्सील करता. ताजे गाडयेचें परमीट कितें आसा पळय न्ही कसलो ट्रक आनी कितें ते हांव करपाक लायता समजोन गाडी पळोवन तेजे. थँक्यू सर. व्हेरी गुड. रजिस्टर जावपाक जाय. कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्यो सगळ्यो रजिस्टरान मॉनिटरींग सिस्टम डिपार्टमेंट करता एक सिस्टमूच घालता हांव सिस्टम घालता त्यो सिस्टमान घाल कोणी कृष्णा साळकर उटंगराच्या पावसाक लागून साखळे दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकांत गाडयो व्हरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलां. उत्तर गोंयांतल्या भागात खूप मोठ्या प्रमाणात गाडी कालच्या आयज एक 2 वरांनी म्हणजे सगळें कमी जाता. सो कलेक्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम फिल्डार आसता सगळे जाण मॉनिटर करतात. फ्लड झोन एरिया बेनिफिचे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स युजली घेतलेले आनी आतां ते सगळें मॉनिटर करता. लोकांनी काळजी घेवची अननेसेसरी उदकान गाडयो घालच्यो न्ही. हांव परत परत तेच सांगता कशें आसा एक्सेस पावस जो पडटा पळय मोबायल कोणाच्या हातांत तो पडत रावता आमी प्रिकॉशन्स जी आहा ती घेवपाक. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.